विश्वकोंकणी केंद्राचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता सर. चवथीचे संभ्रमो आमकां आनीक जिवो जिवो उडगास आसा. असले एक समारंभाक एकलो गेलो चेल्लो अशी भोवांत गेलो आनी थंय विंगड विंगड काम चलता आशिल्लें. सगळ्यांक अशी एक रावंड देंवन तांगेला उलशेता गेलो. सुरवेक ताका उलोवच्या मेळ्ळें एकलो कांतिता आशिल्लो. कसो करता म्हणटाना सोय कांतिता म्हणालो. सोय कांतिताचे पडचें कांतूचे ती जावन नारळ आशिल्लें. तशीच अनेक वेळेला उणसयतना हांव ताक गंटिता म्हणून धंय गंटून जेन्ना ताची ताक मेळचें जाल्यार ताक गंटिता म्हणटस. तशीच मुखार पळयल्यार हांव शीत शिजयता आसा म्हणून तांदूळ शिजोवन जेताचे आमकां तसो वाडत आनी घाल खतखत घाल मागीर सुमार वेळ नंतर शीत मेळचें जाल्यार शीत शिजोवचें. हांव कितले म्हणटाना दोन तीन संदर्भ पळयतना ताका स्वल्प संशय आयले. कसो जाल्यार हांव चूक की म्हाका ताणी मंकड करता की तांगेलो भास म्हाका कळना की अशी ताणें ताका एक ते संशय दूर करूंक आनी स्वल्प उलसयता गेलो. ताका मुखार वतना थंय एक तो पळयता एकली वाट्टीतस. हांव पोळ्याक वाट्टीत आसा म्हण पोळ्याक आयले ते मुल्या तशी आसा. हांव पोळ्याक वाट्टीत आसा म्हण वाट्टूचें निजावन तांदूळ तिंबत केलेलो तांदूळ आनी दाळी वाट्टूची आशिल्ली. तशीच मुखार वतना हांव पिट्टी दळता आसा म्हण दोळ जेता पिट्टी पडका सुरवे वयर दाखून आमी तांदूळ की कसो की एक धान्य घाल दळचे अशी थंय तशीच ताका दिसलें. मागीर अशी भायर पळयतना अलंकार करच्याक खांब घालचे खातीर काम जातालें. तो कसो करता म्हणटाना हांव फोंड खंडिता म्हणालो. खंडून जेन्ना ताचें फोंड जावचें जाल्यार तो सुरवेकाची फोंड खंडिता म्हणटस. अशें पुरो ताका आयकून जेतना आनी कसो जालें चूकिना कसो की एक आसा व्हड विचारू म्हूण ताका मात्यार. तो MBA केल्ले बी ती एक मार्केटींग एग्जिक्युटीव जावन आशिल्लो. ताका पक्कन एक कसो की पुरो उडगास जालो ताका प्रोडक्शन ओरिएंटेशन इन मार्केटींग असो एक कसो की उडगास जालो ताका भितर. मागीर ताका प्रोसेस with the stress upon emphasis upon production of high quality items. चांग गुणमट्टाचे उत्पन्न तयार करचें तें मार्केटिंगाक अगत्य अशें पुरो ताका थोडे थोड्याची थियरी भितर दाखोवन फ्लॅश जालें. आतां हांगा पुराय आमगेले ह्या भाशे भितरचे अशी एक व्हड संस्कृती आमकां भायर पडतस. कसो म्हळ्यार नारळ हाता धरला कांतिता आसा जाल्यार सोय कांतिता म्हळ्यार तो थंय आमगेलें रॉ मेटेरियल ताका प्रामुख्य न्हय, मूल वस्तू प्रामुख्य न्हय, उत्पन्न प्रामुख्य, सोय प्रामुख्य, सोय मना दवरता तो. तशीच ताक मना दवरता. धंय दाखोवन आरंभ केल्यार तागेलें मन आसचें ताक म्हळ्यार प्रॉडक्टा वयर उत्पन्ना वयर प्रत्येक कडेन आमी पळयताची दळतना पिट्टी जावचें त्या पिट्ट्याकच सुरवेक सांगता आसा. शीत मागीर जावचें जाल्यार शिताक सुरवेक सांगता आसा. म्हळ्यार हे सगळे एक उतरांत आमकां एक बारी एक डीप एक थियरी आसा. कसो म्हळ्यार आमगेलें मन हे भास आरंभ जालेले कालार आमगेलें मन आमगेलें जनाल मन तें चड एंटरप्रेनरशिपांत ओरिएंटेड आशिल्लें. म्हळ्यार खंयचेय एक विशय आमी करतना तांतूंत उत्पन्न लायक येवका, ताजी गुणमट्ट लायक येवका अशी तांणी मना दवरून तें प्रारंभ करचें तें मूल वस्तूक तांणी उलयनातिलें, तांणी प्रॉडक्टाचे शब्दूची उलयताले. असो एक बारी चंद एक सत्य आमगेले भाशे भितर आसा. आमगेले भाशेंतू आमगेली संस्कृती आसा, आमगेलें फुडली जनालें चिंतन आसा. असो एक सुंदर विचार आमी भाशेंतू पळयता वचा. आज एक
मी गेल्या पदमाधुरी कार्यक्रम हांगा कामां राबयतस. नमस्कार.